नमस्कार भुरग्यांनो. कोंकणीच्या ऑनलायन वर्गान तुमकां परत एकदा माये मोगाचो येवकार. गोंयांत आमी जायत्यो परबो मनयतात. जशे चवथ, दिवाळी, नातालां, ईद, शिगमो, सांज्यांव आनी हेर परबो. व्हडा पुनव ही सगळ्या बायलांक उमेद आनी खोशी दिवपाची परब. आमचो देश हो सणा परबांचो देश. परबो भारतीय संस्कृतीचे दायज आनी आमी ते सदांच राखून दवरूंक जाय. भुरग्यांनो, आयज आमी अशीच एक परबेचो पाठ शिकुया. ही परब जावन आसा व्हडाची. आमच्या पाठाचें नांव जावन आसा व्हडा पुनव. आयज व्हडा पुनव. विनूची आवय फांतोडेर उठली. न्हावन धुवन जातकच तिणें पुजेचें साहित्य एकठांय केलें आनी ती विनूक उठोवंक गेली. पुजेचें साहित्य म्हळ्यार पुजेचें सामान. विनू, उठ मरे, आयज व्हडा पुनव. म्हाका व्हडाची पुजा करूंक वचूंक जाय. तूं येता मरे? आवयचो उलो कानार पडना फुडें विनू उठलो. तोंड धुलें आनी न्हालो. आवयन एका ताटान पुजेचें सगळें साहित्य दवरिल्लें. एका खुरपण्यान व्हडा पानाच्या दोण्यांनी फळांचो पनवार घाल्लो. हो जावन आसा व्हडा पानांचो दोणो. ती दोगांय व्हडा कडेन वचूंक भायर सरलीं. चलता चलता विनून आवयक विचारलें, व्हडाची पुजा कित्याक करतात गे आई? व्हड हो असो एक रूप जो शेकड्यांनी वर्सां जियेता. ताची पुजा केली जाल्यार घरच्या मनशांचें आयुश्य वाडटा असो एक भावार्थ आसा. शेकड्यांनी म्हणल्यार 100च्या वयर अदीक वर्सां तो जगता. पूण आई, व्हडाचीच पुजा कित्याक? खरें म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी सगळ्याच झाडांची पुजा करूंक जाय. विनून म्हणलें. कित्याक रे तूं अशें म्हणटा? आवयन विचारलें. टिचरीन आमकां शिकयलां, झाडां आमकां प्राणवाय दितात. झाडां नाशिल्लीं जाल्यार आमकां प्राणवाय मेळचो नाशिल्लो. झाडां हवेंतलो कार्बन डायऑक्सायड ओडून घेवन हवा नितळ करतात आनी प्राणवाय आमकां दितात. विनून म्हळें. तशें जाल्यार झाडांचे आमचेर खऱ्यांनीच उपकार म्हणूंक जाय. हो प्राणवाय आमकां आपशींच कसलेच त्रास काडिनासतना मेळटा म्हूण आमकां ताचें म्हत्व ना. व्हड हो सगळ्या झाडांचो राजा कसो. ताची पुजा करून आमी एके परीन सगळ्यांचीच पुजा करतात. आवयन म्हळें. उलयता उलयता ती व्हडा कडेन पावली.
थंय आनिकूय बायलो वडाची पुजा करूंक आयिल्ल्यो. आई, वड केदो व्हडलो रूख न्हय, आनी ताजी मुळां पळय कशी भायर हुमकळटात ती. विनून वडाक पळयत म्हणलें, कितल्या तरांची सवणी थंय बसल्यान. तशेंच वडाक कुचकुचीत फळांचे घोंस लागतात. देखून सवण्यांक दुसरे कडेन खाण सोदूंक वचपाची गरज ना, आवयन सांगलें. आदल्या काळार खंय वडारूख रस्त्याचे कडेक मुद्दम लायताले. वाटसुरो ताचे सावळेन विसव घेतालो. कांय वडाचे सावळेन खंय 4-5 हजार लेगीत मनीस बसूंक शकताले. प्रदेशांत खंय एक व्हड 2.5 एकर भुंयेचेर पातळ्ळा. विनून सांगलें. ही खबर तुका कोणे सांगली? आवयन विचारलें. वन महोत्सवाच्या निमतान शेतकाम खात्याचो एक अधिकारी आमच्या स्कुलान उलोवप करूंक आयिल्लो. ताणें आमकां सांगली, झाडांक लागून मनशाक कसले कसले लाव जातात तेय ताणें सांगलें. झाडां आमकां फळां, फुलां दिताच, ते भायर मदेराक आनी जळवाक लाकूड दिता. आमी बरयतात तो कागद लेगीत झाडां पासून तयार जाता. तशेंच झाडांक लागून पावस पडटा. पावसाक लागून पिकां जातात. आनी आमकां अन्न मेळटा. आमची जीण सुखी करतात त्या झाडांची आमी पुजा करिना जाल्यार कशें जातलें? आयज ह्या वडाची पुजा करून आमी आमचे लागणुकेक जागोवया, आवयन म्हणलें. उपरांत विनूचे आवयन वडाची पुजा केली आनी थंय आशिल्ल्यांक प्रसादाचे दोणे वांटले. तर भुरग्यांनो, ह्या पाठांतल्यान आमकां ही देख गावता की झाडांक लागून आमी जगतात. झाडां आमकां प्राणवाय दितात. जाता तितली झाडां लावपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय आनी आमच्या सैमाची राखण करपाक जाय. ह्या पाठांत आयिल्ली कांय नवी उतरां पळोवया. साहित्य म्हळ्यार सामान. कुरपणो म्हळ्यार ल्हान पाटलो. पनवार म्हळ्यार प्रसाद. दोणे म्हळ्यार वडाच्या पानाचे तोपून केल्लें आयदन. आवाठ म्हळ्यार काडायल्ली सुवात. एकर म्हळ्यार जमीन मेजपाचें एक माप. लागणूक म्हळ्यार कर्तव्य. भुरग्यांनो, तुमी ह्या पाठाचें परत एकदा घरा कडेन बरे तरेन वाचन करात. देव बरें करूं भुरग्यांनो.